नववाद सुरू जाता जाता पूर्णविराम मेळ्ळा. नॅशनल गेमींक लागून आदी सरकारान दिवाळेची सुटी हालयल्ली, पूण वाद जाता असो पळोवन ती आसा तशी दवरल्या. 25 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबर पळयात पुराय बातमी. गोंयांत 25 ऑक्टोबराच्यान नॅशनल गेमी सुरू जातात. ते फाटभुंयेर शिक्षण खात्यान दिवाळे कडले शाळांच्या सुटयांनी बदल केल्लो. 18 नोव्हेंबराच्यान त्यो सुरू जावपाच्यो आसल्यो, पूण तुळशीच्या लग्नाच्या मुहूर्ताचो घोळ जाल्ल्यान बोवाळ जालो. आतां परत ती 25 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबर अशी केल्या. हो घोळ कोणें घातलो, कसो घातलो खबर ना, पूण नवे तारखो जाहीर केले उपरांत गोवा फॉरवर्डान दिल्ली प्रतिक्रिया आयकपा सारकी. मायज मेळटा. जी पयलें जी सुटी केल्ली ती 8 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर. आतां जी केली ती 25 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबर. आतां कशें आसता की दिवाळीची सुटी जेन्ना दितात तेन्ना जरी ते आमी ब्रिटीश परंपरेनुसार विंटर हॉलिडे किंवा समर वेकेशन विंटर वेकेशन जरी म्हणटात, तरी इंडियेक दितना दिवाळीची सुटी दितना दिवाळी हे हांगा पर्टिक्युलर गोंयांत किंवा महाराष्ट्रांत कर्नाटकांत दसऱ्याचे हे उरता. सो गोंयांक जेन्ना दितात तेन्ना गोंयांक दिवाळी हे नजरेक दवरून दितात. हालींच कटारान वर्ल्ड कपाक फाटीं जेन्ना वर्ल्ड कप कटार जालें तेन्ना कटारान 2 म्हयने सुटी दिली. तुमी दिया मरे तशी. तुमकां जर तशेंच दिसता की नॅशनल गेम्स करतनाच नॅशनल गेम्से बरोबर भुरग्याची मानसिकता इकॉनॉमिकल तांची स्टेटस पळोवप आनी दुसरें आमची तुळशी लग्न किंवा बाकीचे हे पळोवप ही सरकाराची जबाबदारी. हें कसं जाता की सरकाराचें की कोण तरी रातीन न्हिदांक स्वप्न येता आनी दुसऱ्या सर्क्युलर काडटा, विचार काय करूंक ना. तुमकां नॅशनल गेम जाता म्हण खबर आशिल्ली गोंयांत? म्हाका अशें दिसता की एक वेळार बेब सोरो पितरे जो नशे चडटा तो उलयतरे ताका सांजे कितें उलयता तें मागीर दुसऱ्या सकाळ फुडें निवळटरे कळना आपूण रातीन कितें उलय म्हण. ही सरकाराची परिस्थिती. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो आनी शिवानी सांगेलकार.